नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नागरी पुरवण गुदावांतल्यान तांदूळ आनी गंव कर्नाटकांत पावोवपी 5 जाणांक क्रायम ब्रांचीन अटक केल्या उपरांत नागरी पुरवण खात्याचो केशीक ट्विस्ट. सिव्हिल सप्लाय खात्याचो संचालक म्हणटा तांच्या सगळ्या गुदावांतले खंय तांदूळ आनी गंवाचें ऑडिट सारकें आसा. क्रायम ब्रांचीक सापडलो तो म्हाल तांचो न्ही. क्रायम ब्रांचीच्या कानारय खंय घाला. क्रायम ब्रांचीच्या रेडी उपरांत गोंयभर खवदळ पडलो. क्रायम ब्रांचीन गोंयासावन तांदूळ आनी गंव चोरयाक कर्नाटकांत व्हरपी 6 जाणांक उखल्ले. गाडयोय जप्त केल्यो. मात नागरी पुरवण खातें म्हणटा चोरिल्लो माल तांचो न्हीच. नागरी पुरवण खातें म्हणटा गोंयभर खात्याचे 11 गुदाव आसात तांची तपासणी केल्या. गुदावांतलो सगळो तांदूळ गंव जाग्यार आसा, तातूंत तफावत ना. नागरी पुरवण खात्यान क्रायम ब्रांचीकूय तशें कळीत केलां. नागरी पुरवण खात्याचे फ्लायिंग स्क्वॉड एक्टीव जाल्यात. गोंयाक 983 मॅट्रिक टन गंव आनी 4000 मॅट्रिक टन तांदूळ येता. 60 ते 70% सोसायटी आनी राशन दुकानांनी वाडटात. उरता तो दुसऱ्या म्हयन्याच्या कोटात ॲडजस्ट करतात. इतले मजगतीं नागरी पुरवण खात्याच्या कुडचड्यार आशिल्ल्या केपें वाठाराच्या गुदाव इन्चार्जाक सस्पेंड केल्लो. ते सुवातेर अजून दुसरो इन्चार्ज आयिल्लो ना. आमी आसा जो सिव्हिल सप्लाय गोदाम जो कुडचड्यार आसा, केपें तालुकाचो जो गोदाम आसा तो कुडचड्यार आसा. आमी आयज येयले जी काल घटना घडली जी 2 सस्पेन्शन जाले म्हणून तेतूं भितरलो हांगचो एकटो गोदाम इन्चार्ज आसा तो सस्पेंड जाल्लो आसा. तशेंच केप्यां जो इन्चार्ज आशिल्लो तो बी सस्पेंड जाल्ले अशी सद्या येयले. आतां ताका लागून जो गोदाम इन्चार्ज आसा ते काणकोणच्यान हांगा स्पेशल हाडला कित्याक ह्या गोदामाक कोण इन्चार्ज ना म्हणून. सब इन्स्पेक्टर सद्या आपूण चार्ज पळयता आनी जे काल कितें घडलां तेजे बद्दल आपल्या तितली म्हायती ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदूचो इफी सामको ग्रँड. फिल्मा विशीं शिकूंक सोदतल्यांक मास्टर क्लासांत फिल्म इंडस्ट्रीचे एका परस एक मास्टर दिग्गजांचें मार्गदर्शन. अनीस बज्मी, मणिरत्नम, AR रहमान, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, आशा पारेख, गुलशन ग्रोवर, R बल्की, गौरी शिंदे, प्रसून जोशी, प्रणव मेस्त्री, शेखर कपूर, कबीर खान, आनंद L राय, दीपक दोबरियाल अशे दिग्गज मास्टर क्लास घेतले. 20 तारखेच्यान 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हळ्यार इफ्फी गोंयांत सुरू जाता आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता वेगवेगळ्या तरेचे हांगासर डॅकोर काम चालू आसा आनी आतां सद्याक लास्ट स्टेजीचेर हें काम आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या फावटीची इफ्फी एक वेगळ्या तरेन व्हडल्या लेवलाचेर जावपाची आसा हे इतले दीस आमकां आयकपाक मेळटाले पूण ते आतां प्रत्यक्षाक दिसून येता कारण 20 तारीख ते 28 तारीख पर्यंत जावपी ही इफ्फीन जायते अशे कलाकार हांगासर हजेरी रावपाचे आसा. फिल्म मेकर्स जे आसात ते आख्ख्या वर्ल्डातले हांगासर येतात. तांच्या खातीर एक वेगवेगळी सेशन्स आसता, मास्टर क्लास आसता आनी एक गजाल जी म्हत्वाची आसा ह्या फावटी हांव ग्रँड लेवलाची कित्याक म्हणटा कारण ह्या फावटी मास्टर क्लास जी आसा ताची लिस्ट आमचे कडेन पाविल्ली आसा. ती आसा R बल्की, गौरी शिंदे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कबीर खान, अनुपम खेर, मणिरत्नम, अजीज बज्मी तशेंच AR रहमान, तेज्या भायर प्रणव मेस्त्री, गुलशन ग्रोवर, पंकज त्रिपाठी हांच्यो मास्टर क्लासीस म्हळ्यार इन कन्वर्सेशन हांगासर सेशन्स आसतले लोकां बरोबर ते हांगासर उलयतले मास्टर क्लासी खातीर. सो ही संदी म्हाका दिसता सगळ्यात मोठी संदी आसा गोंयचे फिल्म मेकर्स तशेंच भारतांतले आनी भारता भायले फिल्म मेकर्सांक सुद्दां कारण अशे दिग्गज अशे कलाकार ह्या फावटी मास्टर क्लास घेवपाक हांगासर येतात. त्या भायर बाकीचे सुद्दां कलाकार हांगासर येवपा आसा जे फिल्मा खातीर आपले हजेरी लावपाचे आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी तुमच्या खातीर टायम टू टायम हांगासर हाडीत रावतले पूण सद्या खातीर आमी आसा आयनॉक्स कोटेडन ESG कडेन आनी ही तयारी तशेंच हे लिस्ट तुमच्या खातीर जे फिल्म मेकर्सां खातीर एक वेगळ्या तरेचो अनुभव ह्या फावटी पळोवपाक मेळटलो. गोंयच्या बऱ्या खातीर गोंयांत पत्रकार भवन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें पत्रकार दिसा उतर. 3-4 वर्सांत चड करून पणजे पाट्यार येवपी प्रकल्पांत खंय सुवात. पणजे जाल्ल्या नॅशनल प्रेस डे सुवाळ्यांत सिरील डिकोनाचो जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमान केलो. ज्येश्ठ पत्रकारांचोय गौरव जालो. वेगवेगळे पुरस्कार दिले. प्रुडंटाचो लौकीक शेलकार आनी कल्पेश गांवसाक समाजीक इश्यूचेर उजवाड घालो म्हणून रिपोर्टा खातीर पुरस्कार. कॅपिटल सिटीत पत्रकार क्लब आसप किंवा प्रेस क्लब आसप हीच गरज आसा ती.
जेणे करून म्हणजे तुमकां डिस्कशना खातीर आसतले, बसपा खातीर आसतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी खातीर वेगवेगळे एक्टिविटी जावं येता. गव्हर्मेंटाचे वेरियस प्रोजेक्टांचो विचार आसा फुडल्या 4 वर्साच्या भितर निश्चित रित्या ऑन द मेन आमी पाटो हाजेरूच खंय तरी सरकाराचो जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तितूर सेपरेटली फॉर पत्रकार भवन हे इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ पत्रकार. हांव परत सांगता, इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट पत्रकार भवन जावपाची गरज आसा. प्रत्येक जाण वेगवेगळी स्टोरी हाडपाचो प्रत्येक फावटी प्रयत्न करता, वेगवेगळे विशय मांडपाचो प्रयत्न करता इन द इंट्रस्ट स्टेटीच्या इंट्रस्टान. म्हाका दिसता गोंय आमच्या सगळ्यांचें गोंय आसा आनी ताजी इमेज कशी वाडोवपाची हें आमच्या हातांतल्यान आसा. फ्रंट पेजीक बातमी सगळ्यांनी बरी हाडचीच, बट त्याच बरोबर गोंयची इमेज सांबाळची अशें म्हाका दिसता. कारण शेवटी आमी ड्रग्स स्टोरीज पळयल्यो फाटल्या 30 वर्सां पासून, तितूर कितलो बदल आतां जाला तोय आमी पळयलो. क्रायम्स गोंयांत कशा पद्दतीन बदलल्या तें आमी पळयलें, किंवा गोंयांतले वेगवेगळी स्कॅम्स आमी सगळ्यांनी वी आर द विटनस, सगळे विटनस कशा पद्दतीन बदलता तें पळयलें. त्या खातीर आमी लोकांक अलर्ट करपा खातीर आतां कितें करपाक जाय, म्हणजे दीस इज हो जमानो आसा सायबर क्रायमाचो आतां, ते लोकांक अलर्ट कशें करपाक जाय. खणीचेर पोट भरपी गोंयकारांक बीजेपी सरकारान फटयले म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. नव्या लीज धारकांक गोंयच्या मायनींग डिपेंडंटांक जॉबाक प्राधान्य दिवंक लायतले म्हूण सांगिल्लें खरें, मात अशे तरेची कसलीच सक्तीची अट ना. मुख्यमंत्री उतराक परत फेल गेलो म्हूण विजयान बॉम्ब घाला. बीजेपीक खंय मतदारांचेंय पडिल्लें ना. ह्या इलेक्शनाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खूद सांगिल्लें की आमी आतां ऑक्शन करतात मायन्यो, आनी ह्यो ऑक्शन करून मायनींग डिपेंडंट्स म्हणून जे आहा, जे मायनींग एरियेन काम करताले हे मायनीचेर, तांकां आमी कंडिशन घालतले की नवे ऑक्शन जे कोण घेता ते कंपनीन तांकां स्ट्रिक्टली घेवचे पडटले. काल डायरेक्टरेट ऑफ जिओलॉजी अँड मायन्सान सांगिल्लें आहा DMG की नवे जे ऑक्शनाक उबे रावपाच्यो कंपनी आहा ह्यो कंपनीनी घेवपाची कशी गरज ना म्हणून, पूण प्रिफरन्स दिवचे म्हणून. हाचो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्यान आज मेरेन जे उतर मायनींग डिपेंडंटांक दिलें ते तांकां फटयलें म्हणून हें क्लियर कट कळ्ळां. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आतां ह्या 8 काँग्रेसीचे येवन अशें दिसपाक लागलां की आपल्याक कोणाची गरज ना, हे मतदारांची पसून गरज ना, की जाता तें जाता म्हणून, आनी तांकां फूल पावर मेळ्ळा हो तांकां मत मारला. आनी म्हाका दिसता ते सगळे जनतेक, सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटीक फटोवपाक फुडें सरल्या. समतोल राखून कायदो चालीक लावंक जाय, ताचो गैरवापर जावंक दिवंक जायना. राज्याक देशाक बरो वापर जाता अशे पद्दतीन तो वापरूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. ओल्ड गोवा पठाराचेर नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिशन्स ऑफ इंडियाची 15वी खासा आमसभा आनी 26वी बोर्ड गव्हर्नर्स बसका जाली. I believe that the Act has to be implemented in a balanced manner, so to see that the Act is neither misused nor underused, but shall be judicially used in the best interest of the state and the nation. While interpreting the Act liberally, the authorities shall also see that the public resources are not wasted in impractical demand. The Act is a powerful tool to disclosure of the various vital pieces of the information that will actually deter the corruption, nepotism, bias, etc., which factors on the whole cause loss to the nation on the various front of economics, competitiveness, etc. The culture of the disclosure shall be the followed, whether desirable, however restricted, whenever exempted, in the interest of the security and interest of the nation. I am happy and proud to say that we in Goa have the good and positive culture of voluntarily disclosure of the information, which speaks a lot about the transparency in my government. As entrusted authorities, I would like to appeal to you that you judicially and in must manner to deliver the judgments and appeals, so that in intention of the legislation, in implementation of the Act, it is achieved to the fullest.
अंदूचे टुरिझम सिजनाची पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज वायकिंग मार्स 651 पॅसेंजर आणि 452 क्रू मेंबरांक घेऊन मुरगांव बंदरार पावली. आमदार संकल्पान टुरिस्टांक येवकार दिलो. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल तयार जाले उपरांत गोंयचे अर्थवेवस्थेक खंय नीट मेळटलो. क्रुजाचो गोंयांतलो हॉल्ट 2 ते 3 दीस केल्यार खंय टुरिझमाक आनीक फायदो. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की आसा हे जे आमचे मोपा एअरपोर्ट आणि जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो दाबोलीम एअरपोर्ट ते उरतलो आणि हे जे आसा बाकीची फ्लायट जी आमची येताली हांगा रेग्युलर येताली ती तशीच उरतली तेजे भितर खंयची शिफ्ट जावपाना म्हणून आणि तेज्या लागून आमी दुसरी वे आउटूय फायंड करता की आयज आमचो हो दर जो आयज क्रूज टर्मिनल जाता न्यू इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जो फाटल्या दिसांनी आमचो सेंट्रलाचो शिपींग मिनिस्टर येवन त्यांनी इनॉग्रेट केल्लेले ते फावंडेशन घातलेलें आसा. सो फाल्यां हांगा जर इंटरनॅशनल क्रूज जर बोटी येवपाक लागली फाल्यां जर हजारांनी बोटी हांगा येवपाक लागली म्हाका दिसता इक्वली तितलोच बिझनस जो एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट येता तेजे वरसून बिझनस मेळटा तितलोच बिझनस हांगासून मेळोंक शकता लोकांक. सो आमी खंय तरी रेडी रावंक जाय कित्याक म्हाका दिसता कितें आमच्या इतलो गोंयांत जर हेजे इतलो बरो पोर्ट आनी बाकी कडेन सुद्दां पळयलेलो इतलो बरो पोर्ट आमकां खंयच ना जो हांगा आसा सेफ पोर्ट आसा आनी म्हाका दिसता एकदम अशा प्लेसीर आसा जी सिनीक ब्युटी आसा. हांगा आमचो किल्लो आसा सगळ्या सायडीकसून तूं पळयतलो जाल्यार एरेबियन सी आसा. सो एक ब्युटिफूल स्पॉटाचेर आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें फुडें हांगा जे आमचे बिझनस जातलो आनी जे ट्युरिस्ट येतले चार्टर आमचे क्रूज शिपी येतली ती भरपूर येतली. एक जी आतां ही बोट येता ती डॉमेस्टीक जावं जाल्यार इंटरनॅशनल सकाळची येता सकाळची लागता सांजची रिटर्न वयता. हार्डली तांकां एक म्हाका दिसता एक 6 ते 7 वरां मेळटा तांकां भायर सरपाक. 6 ते 7 वरां खंय म्हूण वयतले सो लागीं खंय भोंवन येता. सो एक्चुअल आमकां गोवा जर तांकां भोंवंक जाय जाल्यार 1-2 दीस जाता. आमी बाकी कडेन पळयता इंटरनॅशनली जी क्रूज वयता ते एका कंट्रीन 2-2 दीस 3-3 दीस रावता. सो अशें आमी तेंचे कडेन डिमांड केलेलो आसा की स्पेशली आमचे जे हांगा पोर्टान येतले हांगा सुद्दां तेंच्यांनी 1-2 दीस 3 दीस तेंच्यांनी शीप होल्ड करची. त्या प्रमाणे लोकांक जे गेस्ट आसा तांकां सगळ्यांक गोंयभर भोंवपाक मेळटले. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. फायदो लुकसाण दरेक वेवसायांत आसता. लुकसाण जालें म्हणून कामगारांक काडप सारकें न्ही. IFBन काडिल्ले 130 कामगारांक गोवा फॉरवर्डाचो तेंको. IFBक वगी रावल्यार खंय बाकीच्यो कंपन्यो तशेंच करूंक लागतल्यो. गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी IFBच्या 130 कामगारांचे गाराणें आयकूंक वेर्णा पावले. आतांच आमच्या मुखेलमंत्र्यान खंय तरी म्हणलां की गोवा इज अ पॅराडायज म्हणून तो पॅराझायट म्हणलें. हांव मानता की मुखेलमंत्र्यान सारकें म्हणलें गोंय म्हणटा तें आतां पॅराझायटांचें पॅराडायज जाल्लें. जे गोंयकारांचे कुस्तार जगतात अशे भायले लोक आयले. आज IFB पळयलां आमी की गोंयकार 130 गोंयकारांक काडून 130 भायल्यांक भितर घालपाचो प्लॅन चालू आहा आनी सरकार थंड आहा. ज्या कामगारांनी हे सगळे प्रोडक्शन्स एव्हरीथिंग राईट फ्रॉम द बिगिनिंग ही कंपनी उभी केली त्या कामगारांक आज रस्त्यार उडोवन दे आर ट्रायंग टू गेट समबडी एल्स दुसऱ्याक हाडटात. प्रॉफिट्स अँड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी. प्रत्येक उद्योगधंदा भितर प्रॉफिट आसता लॉस आसता. आता कित्येक मायनिंग कंपनीन अजून पर्यंत 4-5 वर्सां आयर्न ओर काडना कोण पूण तरी आसतना तांणी कंपनी कामगारांक रिटेन केला. आमकां दिसता की IFB ही कंपनी एक इंटरनॅशनल कंपनी आनी तांकांय बी एक अशी बुद्धी येवची की 130 कामगाराच्या पोटाचेर लाथ मारून तूं कितलोय जरी मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो तो सक्सेसफूल जावपाचो ना. एक कडेन सुरू जालें की मागीर दुसरे कडेन सुरू घेता तो दुसरो तातूंतल्यान एक हें घेता की अरे आतां IFBन केलें फाल्यां दुसरो करतलो. राज्यांतले बेकायदेशीर चिरेखणी विशीं पुलिसेन एक्शन रिपोर्ट हायकोर्टाक दिलो. चिरेखणी विशीं आयिल्ले जनहीत याचिकाचेर हायकोर्टांत सुनावणी जाली. कुळें पुलीस स्टेशनाचे PI प्रज्योत फट्टे आनी संजय दळवी हांचे आड विभागीय कारवाय सुरू केल्या. मायन्स खात्या कडेन आयिल्ले 23 कागाळींची दखल घेवन खंय पुलिसांनी एक्शन घेतल्या. फोंडे पालिकेन वाडयल्लो कमर्शियल हावस टॅक्स फाटीं घेवचो म्हणून फोंडेचे व्यापारी नगराध्यक्षाक वचून मेळ्ळे. वाड करची मात अशे तरेन 4-5 पट नाका. पयलींच कोविडांत बिझनेसाक मार बसला. ताची पालिकेन खंय दखल घेवची. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेक बरोच खर्च आसा. सगली वाड फाटीं घेवचें ना
परत बसका घेवन कितें तरी मार्ग सोदता. म्युनिसिपालिटीन परत टॅक्स वाडोवपाचे प्रपोज केल्ले आसा. तातूंत कमर्शियल जे आसा ते 500 टायम्स ते वाडयतले आनी घरगुती जे आसा ते 100 टायम्स वाडयतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 2-3 वर्सां कोविडाक लागून ऑलरेडी बिझनेस खूब डावन आसा आनी आमी कशे सर्वायव जावपाचे हो व्हडलो प्रश्न आसा. आतां जे वाडयता ते 2016 एसेसमेंटाचेर. सो म्हाका अशें आसा की 2015 जे कावन्सील आशिल्ले ते कावन्सिलर आशिल्ले तांच्यांनी हे जे गव्हर्मेंटान तुका एसेसमेंट दिल्ले ते पब्लीक कित्याक केले ना. इनकेस त्या वेपाऱ्यांक कितें कळयले जर तर वेपारी तेन्नाच आवाज उठयता आशिल्ले. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सीस किंवा अन्य जे एक्सपेन्सीस आसा ह्यो खंय करपेल करप हाजेर खरें म्हणजे लक्ष दिवपाची गरज आसा. ही पयली गजाल. दुसरो हांव इतले पर्संट म्हणजे एक तर हांव अशें म्हणटालो की दीस इज ऑटोक्रेटीक बिहेवियर. 500% वाडोवप हे खंयच्या हातूंत बसता. टेकन फॉर ग्रँटेड एटिट्यूड होच ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिसता. बिझनेसमॅन आयच्या दिसाक बिझनेसमॅन खूब सफर जाल्लो आसा कोविडाचे. लेबर आतां आमकां गव्हर्मेंट सांगता की हांगा अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा पूण आमी जर गोंयचे कोणाकूय भुरग्यांक दवरपा वचत ते सारके कामां येना. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेचो खर्च वाडला तरी कितें मार्ग येता जाल्यार पळयता. तांकां आतां सांगलां की डिटेल परत नेक्स्ट मिटींग आसतली आनी सगळे रोलबॅक तेमी मागला टोटल रोलबॅक मागला पूण आमी तेजेर आमी प्रेजेंटेशन दितले. आमी रेट्स कित्याक वाडयला आनी खंय तरी एक मदीं एक वाट काडची पडटली आमकां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वैश्य कुलगुरू वामनाश्रम स्वामीची शांकर एकात्मता पदयात्रा गोंयांत 5 ऑक्टोबराक विजयादशमीक केरळाचे कालडी सावन सुरू जाल्ली पदयात्रा एप्रील 23 अक्षय तृतीयेक काशी पावपाची. काशी वैश्य कुलगुरूच्या मूळ मठाच्या पुनर्निर्माणा खातीर ही यात्रा. 70च्या 200 मायज वैश्य बांधवांनी स्वामीक काणकोणा येवकार दिलो. सगळे गोंयची यात्रा करून 25 नोव्हेंबराक स्वामी बांद्यार. विजयदशमीच्यान ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान ही पदयात्रा सुरू केल्ली आसा. एप्रील 23 तारखेक अक्षय तृतीयाक काशी पावतले. तशें आज गोंयांत प्रवेश केल्लो आसा. गोंयचे वाळपयचे खुबशे लोक 100-150 लोक खूब युवा स्वागत करपाक आमचे संप्रदायाचे वस्त्र परिधान करून आयिल्ले आसा. काणकोणे आतां पावल्या नंतर आशिर्वचन आसतलें आनी लोकांक सगळे जे कोण लोक आमचे भावीक लोक सगळे येयल्ले आसा तांकां फलमंत्राक्षता दितले. थंयच्यान मागीर ते तशेंच एक दीस वास्तव्य करून चंद्रमहोळेश्वरची रातची पुजा आसता. स्पेशल पुजा आसता पळोवण्या सारकी आसता. चंद्रमहोळेश्वर पुजा स्वामीजी स्वता करता. आनी मागीर परत सकाळीं परत 5 सुमार हांगा वयतले फातर्पा वयतले. अशेंच सगळे जाण आमचे भावीक लोक येतले. सगळ्यांक पदयात्रा चलत वयतले. फातर्प्या थंय पावल्या नंतर परत मागीर आशिर्वचन फलमंत्राक्षता आनी रातचे मागीर आमची चंद्रमहोळेश्वर पुजा अशे सदांचो कार्यक्रम आसतलो. अशें करीत मागीर फोंडा वयतले. 20 तारखेक मार्सेलान वयतले. मार्सेलच्यान 21 तारखेक सांखळे वयतले. पेडण्यां वयतले आनी पेडण्यां एक दीस एक रात रावन थंयसर पुजा हे ते करून महाराष्ट्रान बांदा प्रस्थान केलें. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.